प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 3रो विसवोर, वोड 22 ते 30 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ताचेर बेल्झेबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. अशें जेरुसालेमाक तावन देंवन आयिल्ले धर्मशास्त्री म्हणटाले. तांकां आपणा सुरशें आपूण तो तांकां ओपाऱ्यांनी सांगोंक लागलो, सैतानाच्यान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालूंक जाता. खंयचेय एक राज आपणाचेच भितर फांटोवन पोंगोड जावन एकामेकाचेर झुजतीत जाल्यार तें राज उबें दवरों नजो. आनी एक गोराबो आपणाच भितर फांटल्यार तो गोराबो उबो उरो नजो. तशेंच सैतान आपणाचेरूच उपरासून फांटल्यार उबो उरो नजो. ताचो शेवट पावला. पूण त्या बलिश्ट मनशाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्या घरांत कोणाच्यान रिगूंक जायना आनी ताचो मालूय लुटूंक जायना. पयलो त्या बलिश्ट मनशाक बांदल्या उपरांत ताचें घर लुटूंक जाता. तांच्या पातकांक आनी कसलेय देव निंदा ती उलयता तांकां लागून मनशाच्या पुता धुवांक देव बक्षितलो म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करीत तांकां केन्नाच बोगसणें आसचें ना. पूण ती सासणाक उरता तसल्या पातकाची गुन्यांवकारी. मेळो आत्मा ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें तो उलयलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू हे जे दोन शास्त्री आयले ताचेर आड उलोवपाक, ते म्हणटाले की जेजूचेर देंवचार हा म्हणून, ताचेर देंवचार बसला म्हणून, आनी तो देंवचाराच्या पदवेन तो देंवचार काडटा म्हणून. जेजून आयज तांकां बरी शिकवण दिली आनी आयज आमकांय शिकवण दिता. भाव भयणीनो, ही शिकवण आमकां कसली मेवता? ते दोन शास्त्री जेन्ना आसले ह्या संवसारान, जेजू त्या संवसारान भोंवतालो, सगल्यो मिलाग्री करतालो, पेकोण्यो करतालो, देंवचार काडटालो. हे दोन शास्त्री, हे धर्माचे लिडर जे आसले, ते येतात जेजू कडेन म्हणटात, तुजे कडेन बेल्झेबूल आसा म्हणून, तुजे कडेन देंवचार आसा म्हणून तूं त्या देंवचाराचे पदवेन काडटाय. आनी देखून ही सगळीं जी अजामा करताय, ही देंवचाराचे पदवेन करताय, देंवचाराच्या पावरान करताय. आनी आयज भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा की जो कोण भावार्थ धरता, आयकात बरे भशेन भाव भयणीनो, कित्याक ही जी शिकवण आमकां मेवत जाल्यार आमचे दोळे उक्ते जातले, आमचे कान उक्ते जातले, आमची मनां उक्ती जातली. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान भोंवतालो, ह्या संवसारान आसलो मनीस जावन, तेन्ना हे दोन शास्त्री, हे धर्माचे लिडर जेजूचेर आड उलयताले, म्हणटाले देंवचाराचे पदवेन हे सगळें करतात. आनी आमी जाणो की जेजू जावन आसा देव, तो जावन आसा सगळींच्या बापाचो पूत, तो ह्या संवसारान सगल्यो मिलाग्री करतालो देवाचे पदवेन, भावार्था वरवीं. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना लोक आयकता की हो कोण एके भाशेन देवाचें उतर परगट करून तो आतां अजापां करता, तो आतां मिलाग्री करता, तो आतां देंवचार काडटा, तेन्ना कितलो लोक आयज म्हणटा तो कातलीक, तो बिलिवर, तो प्रोटेस्टंट, तो हें, तो तें, आनी इतलें हें करून ताचें उतर आयकना. आनी भाव भयणीनो, ते सजमतात की ही जी अजामा करतात, तींच करतात देंवचाराच्या पदवेन. ती देवाचेर आड येतात, ती इग्रोज मातेचेर आड येतात. आनी देखून भाव भयणीनो, जो कोण हो चिंता, जो कोण हो वस्तू करतात, ही पवित्र आत्म्याचेर आड येतात. कित्याक ही आतां सजमणी घेवन जेन्ना ती पळयतात सगळें जे घडटा तें, आनी जेजूचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर, आनी ज्या लोक त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपीन आनी पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते सगळीं करतात आनी तांचेर आड उलयतात, तांचेर वायट उलयतात, तांचेर वचोन तांकां त्रास दितात, तांकां भोणकोणीन घालतात, तांकां खूब वायट उलयतात. तांकां देव केन्नाच बक्षिचो ना. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ही पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां सगळें कळोवन आयलां, आमकां ही सजमणी मेवल्या की देवाच्या
पोदवेन हे सगळें घडटा. जेन्ना आमी भावार्थान चलता हें घडटा तेन्ना आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय देवाक, कित्याक तो आतां मनशाक ही पदवी दिल्या हें सगळें बरें करपाक. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आड उलयता एकूच कारण आसूंक जाता, कारण जाता ताका तें कोत्ता म्हणून, कित्याक आमकां उतराची सोजमणी ना. आनी दुसरें कारण म्हणल्यार वयर आनी एक कारण आहा की आमी जाणो आसतना आमी देवाचेर, पवित्र आत्म्याचेर आड उलयता. जो कोण देवाचें काम करता ताचेर आड उलयता. आनी आतां आमी आमच्या फामिलीक, आमच्या जिवितांत आमचें सगळें निसणटण करता. कित्याक हें निसणटण फकत आमी मेल्या उपरांत जावचें ना, पूण ह्या संवसारांत जातलें जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर, आनी जो मनीस पवित्र आत्म्या उदेशी काम करता ताचेर आड उलयता. आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मातयेन आमी खूब कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, मागणें कोत्ता, मिसां आयकोता, थेर्स कोत्ता, लादाई कोत्ता, नोवेनां कोत्ता. पूण खरेंच आमी भावार्थ धरता काय? आमी खूब रागार जाता केन्ना कोण आमचेर आड उलयत जाल्यार, पूण आमी खरेंच देवाच्या मोगान आसात. जो कोण आमचेर आड उलयता आमी तांचेर आड वेतले काय? आमी केन्ना कोणें कितें आमी म्हणल्यार हांवें केलें तो केलें, आमी खूब रागार जाता. पूण आमच्या जेजून कितलें आमचे पासत भोगलें. तो खुर्सार गेलो, ताणें कांय वायट करूंक ना, पूण ताणें सगळें आमचे कोश्ट भोगले. ताणें आपलें रगत वारोयलें. आयज भाव म्हणून आमी कोण आमचें रगत वारोयना. आमी फकत जेजूच्या पदवेन ताजेर भावार्थ धरून पवित्र आत्म्या उदेशी हें सगळें करता. पूण आयज आमी भावार्थ धरता काय? ओ फकत आमी धर्म करता आनी आमी समजता की कोण आमचेर आड उलयत जाल्यार कांय जावचें ना म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना कोणा कडेन पवित्र आत्मो ना, कोणाचेर आड उलयत जाल्यार आनी आमी तेन्ना म्हणटा की बाबा ताचे कडेन काडना, वय ताचें कारण आसत जाल्यार की खरेंच पवित्र आत्म्या उदेशी कोण तो जावन आसा एक फटकिरो प्रवादी. जेजून सांगला देल बी फॉल्स प्रॉफिट्स म्हणून. पूण जेन्ना कोण सत्य उलयता आनी स्वता वरवीं तो बरें काम करता, खरेंच देवाची पदवी दाखयता, पदवी वरवीं तो देंवचार काडटा, पेपणी करता, मिलाग्री करता, आमी तांचेर आड बेता काय? आयज आमी आड वेता जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आमी दिमी घालून आमी देवाक आमी बोगसणें मागुया. आनी आयज असल्यो वस्तू करपाक, असलें वायट उलोवपाक आयज बंद करुया. कित्याक जेन्ना आमकां कळटा की खरेंच देवाच्या उतरा वरवीं हें सगळी मिलाग्री मनीस करता, खरेंच तो भावार्थी. आनी देखून आयज आमी ह्या लोकांक, ह्या जो लोक देवाचें उतर परगट करता तांचेर आड वेच्या सौदेक तांकां आमी आमंत्रण दिवया, तांकां एके भाशेन उर्बा दिवया, तांकां एनकरेज करया आनी तांकां देवाचें उतर फुडें सरपाक, तांकां आदार दिवपाक, हे जेजूचें राज फुडें सरपाक आयज आमी आदार करया, आमी वावरुया आनी सगळ्यांक ही बरी खबर जेजूची दिवपाक आयज तर आमी एक एकले आमी आमच्या घरान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.